इन्फॉर्मेशन जायत पयलीं जावपाची म्हणल्यार म्हाका जाय आसलेली सगळी पंच रियलायज जालेले कितें चलता तें आमगे सरपंचा गेलें आनी आयज सगळी रियलायज जायन हांव मेजॉरिटी एकठांय जायन आमी सरपंचा देवून आयज फॉर्मेशन केलां. चड करून हांव फॉर्मेशन केलां. जायते लोकांकी काम पेंडींग आहा, फायल पेंडींग दवरलो आहाय उरलो आहाय. हांव त्या लोकांक एकू मॅसेज पावोवपाक सोदतां की कोणागे काम जायना आसूं उरलो आहा पंचायतीचें तें आतां हे 2-3 म्हयने आहाय तितून येवन करून घेवचें आनी आमगे सरपंच डेप्युटी सरपंच लोकांगे काम करपा लागून निवळ इनाम दिलो आहाय आनी ती म्हाका फूल खात्री आहा की ती दोगांय आनी आमी सगळे 7 जाण एकठांय जावन आमगे कुट्टाळे गांवची काम करतो आनी उदरगतूय करतो. म्हण गार्बेजीचें आयज जो गार्बेज कलेक्ट करता ते भुरग्यान आयज आमकां सांगलां सकाळीं हांव धारसिंगा हातून जे हांव कलेक्ट करपाक गेलोलो तेन्ना ताणें सांगलां पावसा टायमार सावन गार्बेज येयलो ना, गाडी येयलो ना. सारकें मरे? पावसा टायमार सावन गार्बेज व्हरपाक गाडी येयलो ना. ती पावसा टायमार सावन गार्बेज थिंग पडलो आहा. तेच भाशेन आमचे गांवचे म्हाका 2 जाण भुरग्यांनी सांगलां रातीची 11-12 हूंय बेनावली हॉटेलाच्यो गार्बेज हाडटाय आनी थिंग उडयताय. हूंय गाडी दवरलेल्यो. तो गार्बेज कलेक्शन कोत्ता तेका आपयनान ताणें सॉरी म्हणलें खंय आनी गाडी सोडल्याय खंय ताणें फर्स्ट टायम म्हणून. आमगे सगळें चोवपा जाय. आमी सगळ्यान पयलें गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टरा आपयतले. भायले गार्बेज आमगे प्लॉटार कितें येता तें जातलें तें सगळें वेवस्थीत करतले. तेच भाशेन आमची बाजाराची पावणी जालो ना. हांव सदां मिटिंगे बोब मारतां. रेविन्यू ना रेविन्यू ना रेविन्यू ना म्हणटाय, पंचायती कांय ना म्हणटाय, पंचायती अकावंट सगळे काबार केले. हे रेविन्यू पयलीं कलेक्ट करपा जाय. आमचे बाजारांत ऑक्शन जातालें सोप्याचें 2 वर्सां जालीं. सोपें ऑक्शनूय जालो ना. ती बाजारांत शॉप दिलें कितकोन दिलें कातकोन दिलें तें आमकां कांय खबर ना. तें आतां सगळें करतलें आनी लोकांक कितें उरलां आनी डिवेलॉपमेंटूय उरलां. वॉर्ड मेंबर जालें तें डिवेलॉपमेंटूय आमी कितकोन जाता ते भशेन करून दिता सगळे मेंबर जालें. आमी कोण आमगे ऑपोजिशन म्हूण चोवपा नाय. सगळे मेंबरां बाराबोकीन आमी काम करतले. आनी पॅनल सर तुमकां कोणाक पॅनल कांय ना. सगळी मिक्स पंचायत. सगळ्यान आपणा जाय ते भशेन इंडिव्हिज्युअल सपोर्ट केलोलें. कोणाली एक म्हूण पंचायत ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हाज्या पंचाक सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. तिणें म्हाका नपोज वेंचून काडला म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव सगळीं कामां पेंडींग उरलीं आमची पंचायतीची जायनासतना ती सगळीं कामां करून लोकांची कामां करपाक आमकां सांगला. आनी कोणाची कामां उरल्या तेणी सगळ्यांनी हे 2-3 म्हयन्या भितर येवन करून घेवची कामां. खातीर हांव आमचे हे सगळे पंचांक थँक्यू म्हणटा की डेप्युटी सरपंचाचो पोस्ट म्हाका दिलो म्हणून. आनी दिवपाचें कारण जें अशें आसा आमी फाटली खुबशीं म्हणजे वर्स दर 1.5 वर्स दर हाज्या कामां सारकी अशी स्लो जाताली म्हणपा परस कांय ना. सादें एक एग्जांपल दिवपाचें जाल्यार आमचे आतां सोपां आमी कलेक्ट करताले पयलीं पंचायती तेजो रेवेन्यू येतालो. ऑप्शन आज पर्यंत जालें ना. अशे कितलेशे वेंडर येतात रस्त्यार बसतात सगळे अशे. दर आमचे कुट्टाळकार नासताना भायले येता भायले आनी आमच्याच कोण दुसरे हितूंतले येता आनी रस्त्यार बसतात आनी ते बिंदास विकतात वतात. तांचे रेवेन्यू जो पंचायती कितें काम करतालो येवपाचो तें आजून पर्यंत आमचे पेंडींग आसा. आतां हालींच आतां काल पयर कोणें गार्बेजीचे इशू काडला. सगळी गार्बेज हांगा थंय पडल्या अशे सगळे लोक म्हणटात. ती गार्बेज जेन्ना आमी हें करून तो प्रोसेस करून जेन्ना ती आमी सालिगांव धाडपाची आसता जाल्यार आतां 5 म्हयने जाले ती तशीच पडून आसा. गार्बेजी फूल थंय मेस जाल्लें आसा. हे सगळे लोकूय पळयतात. ताका लागून कांय तरी थोडे दिसा खातीर बेबी सारकें घेवन बरें काम करतले अशें म्हणून आमी फुडें सरोन घडोवन हाडटा.